धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकोन शांत, भावपणाच्या एकतारांत, उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक तिरासानेन आपलो वेळ करसिताली. धर्मदूता मारिफात साबार असरी आनी खुना जातल्यो देखून सोमेस्तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळी एकवटान जियेतली आनी आपआपले खासगी आस्तबदीक विखून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवाज मन दवरताली आनी जण एकल्याचे गरजेप्रमाणे सोमेस्ता मोदे वांटून घेताली. हर एक दीस एक मनान देवाळांत ती सांगाता मेळटाली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जाताली. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवताली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत भरती करून दिसान दीस सोमितांचो संको चडयतलो. देवाचे उतार हे. लोक सर्वेस्परा दिन वाचूया, कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. इस्रायेलाचे घराणे म्हणून ताचो मोग ससनाक तकता. आरोनाचे घराणे म्हणून ताचो मोग ससनाक तकता. सर्वेस्पराक भियेतली म्हणून ताचो मोग ससनाक तकता. श्लोक सर्वेस्परा दिन वाचूया, कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. तांणी म्हाका शेवटूंचे खातीर लोटलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर मुझे बळ आनी मुझे गीत, तो जावनासलो म्हजो सडवंदार. नितीवंताच्या तंबांनी गायतात जैताची संतोषभरीत गितां, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विस्मितां. श्लोक सर्वेस्पराक दिन वाचूया, कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. जो फातर बांदप्यांनी नाका मन उडयलो, तोच जालो कोणशा फातर. ही सर्वेस्पराची करणी आमच्या दोळ्या मुखार घडले हे विस्मित. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. श्लोक सर्वेस्पराक दिन वाचूया, कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. हरसिलो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. ताणे आपले ओडक हाकोळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आयबावीन भावाना तसल्या दायजाक आयती केल्यांत. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालून व्हरोवन पळयल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावनासलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावरत्या संतोषान तुमी उमाळतात. कित्याक भावार्थाचे इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचे तारान तुमी जोडून आसात. देवाचे उतार हे. सांजुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिसदारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोम्यांक देखताच शिस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षातली, जांची पातकां तुमी बक्षिनांत ती बक्षाशिनांत. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो.
आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरांशी साने ताका सांगलें, पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले, शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगाद रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजे बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बागार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय? पळय नासता सतमानतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली आसर्यां आनीकय जायतीं आसात, ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या आसर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानी जाय. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी जाय. देवाचें उतार हें.